गिरी आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्ले आनी आमी गिरी बद्दल उलयतना आमकां सालिगांवांक वॉटर शॉर्टेज आसा आनी वॉटर शॉर्टेजीक सोल्युशन म्हटल्यार आमकां 20 MLD प्लांट ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आसा आनी वो 20 MLD प्लांट आमी गिरी करपाचो आमकां PWDन सांगलेलें. द मोमेंट दॅट लँड इज एक्वायर्ड आमकां द रिक्वायरमेंट इज 15,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड विच वील बी गिवन बाय द वर्क वील बी कॅरीड आउट बाय PWD. तो 20 MLD प्लांट थंयसर आमी प्रपोज केल्लो आसा. आतां 20 MLD प्लांटा सायडीक जर गव्हर्मेंट सिवरेज प्लांट घालता जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज गोन टू हॅपन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर शॉर्टेज आनी आमचें कितें आसा तें हाव इट वील सफर. सो पीपल हॅव स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टेड टू दीस एंड वी वील नॉट अलाव अ सिवरेज प्लांट नेक्स्ट टू द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. सिवरेज प्लांट कॅन कम एल्सवेअर. सिवरेज प्लांटाक एक 5,000 ते 7,000 स्क्वेअर मिटर जागो जाय आसता. देर इट इज 50,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड आनी जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिवरेज प्लांट एंटायर 50,000 लँड वील बी स्पॉइल्ड. थंयसर PWDची बिल्डिंग्स प्रपोज जाल्ले आसा. थंयसर आमचे RDAचे मार्केट प्रपोज जाल्ले आसा. तर हे सगळे मार्केट आनी येदो व्हडलो जर बिकॉज ऑफ वन सिवरेज प्लांट आमी इतले सगळे सॅक्रिफायस करूं शकना. आनी सेकेंडली तो नाल्ला जो कनेक्ट जाल्लो फाटल्या ग्रामसभेक गिरी इशू जाल्लो की नाल्लाक कितें तरी वयर लेयर कसलो येयला म्हणून. इट इज बिकॉज ऑफ आमचे ते काम चालू आसा WRDचें. आतां जेन्ना हेंचो फ्लश आउट आसलो बॅक वॉश जेन्ना करतले सिवरेज प्लांटाचो ते नाल्लान लेट करतले आनी वो नाल्ला इज लायफ लायन ऑफ दॅट गिरी सगळ्याक तो इट कनेक्ट्स टू द म्हापसा रिवर. तर वो ते हितून दर्यान सोडपाचो हांगासर तेंचो कितें तरी विचार आसतलो वीच वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट. गिरवडकार्स हॅव ऑब्जेक्टेड टू दीस आनी गिरवडकार तेजें म्हटलां की इफ गव्हर्मेंट गोज अहेड वी वील कम एंड स्टँड देर अँड दीस कनेक्ट्स द हायवे. आतां थंयसर हायवे कडेन तो सिवरेज प्लांट हाडपाची गरज कित्याक म्हाका तरी देर आर सो मेनी अदर लँड्स वेर द सिवरेज प्लांट कॅन कम. सो आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू द सिवरेज प्लांट. ऑल्सो द गिरवडकार सगळे गिरवडकारांनी म्हाका सांगलें आसा की वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू द सिवरेज प्लांट इन गिरी. तर गिरी तुमी आनी खंयसरूय करा सिवरेज प्लांट इट इज रिक्वायरमेंट आय ऑल्सो अंडरस्टँड बट डू इट समवेअर एल्स. बिकॉज ऑफ वन सिवरेज प्लांट बिकॉज ऑफ 5,000-6,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड यू कॅनॉट वेस्ट एंटायर 50,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. तुमचो उदकाचो प्रॉब्लम सद्या आतां ते मॅनेज करता एट देअर लेवल. आतां तेंच्यांनी सांगलेलें म्हाका की परवरी जेन्ना उदक जेन्ना 20 MLD तेन्ना 15 MLD प्लांट कमिशन जातलो तेन्ना परवरकारांक जें उदक येता दॅट सम ऑफ दॅट वॉटर वील बी डायवर्टेड अंटील दीस प्लांट इज डन. म्हणजे आमचो जो गिरवडचो 20 MLD प्लांट आसा जो पर्यंत तो जायना तेन्ना ते एडजस्ट करतले उदक म्हणून. पूण रायट नाव तेंच्यांनी फक्त एक्सरसायज चालू केल्लो आसा की हांगासर मातसो कमी करता उदक थंय मातशें कमी करता. बट वी आर सिरियसली फेसींग वॉटर प्रॉब्लम आनी आमी बींग एट द टेल एंड. आय हॅव अप्रोच द चीफ मिनिस्टर सो मेनी टायम्स. आमचे हेजे कडेन खूब मिटींग जाल्ल्यो आसा आमचे PWDचे डिपार्टमेंटा कडेन. तेन्ना प्रत्येक फावटी आमकां एश्युरन्सीस मेळटा पूण आमकां पर्सनली वी हॅव टू मॉनिटर. आवर पीपल हॅव टू पर्सनली मॉनिटर आयज कितलें उदक पडलें वॉटर लेवल टाकयेन आयज कितलो आसा हें जावपाक जायना. दीस हॅज टू बी डन बाय द डिपार्टमेंट. आनी डिपार्टमेंटा जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हणटात 5 दीस लास्ट 4 दीस उदक कित्याक ना. देन दे हॅव द आन्सर की आयज करंट नासलो जावं आयज पंप फेल जालो. जेन्ना आमकां सालिगांवान प्रॉपर एक सिवरेज आमच्या सालिगांवान प्रॉपर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना आमकां येतलो हे सगळे प्रॉब्लम्स म्हाका दिसता वयतले आनी इट इज अ रिक्वायरमेंट. आमकां आमचे कडल्यान इवन कालंगुटाक उदक आमी थंयच्यान दिवं शकतले फ्रॉम दॅट प्लांट 20 MLD प्लांट. आवर रिक्वायरमेंट इज 5 MLD. 20 MLD प्लांट जेन्ना खंय येतलो इट इज थिंकींग ऑफ फ्युचर. तेन्ना एक्सेस वॉटर जे आसा दॅट वॉटर कॅन बी सप्लायड टू द नियर बाय विलेजीस ऑल्सो ऑफ कलंगूट एंड शिवोलीम. हीच तुका दिसना ते हे सदांच एक्सक्युजीस आसता पळय इलेक्ट्रिसिटी ना मागीर हे फेलियर जाला सदांच एक्सक्युजीस आसता. हेज्या खातीर PWD डिपार्टमेंटान कितें तरी ऑल्टरनेट ऑप्शन काडून दवरपाक जायना. ऑल्टरनेट ऑप्शन काडपाक जाय. एकदां वेऱ्या असोच एक पंप जेन्ना मोडलो तेन्ना पर्सनली आमी इनिशिएटीव घेवन आमी वचून बेंगलोरच्यान पंप हाडलो आनी तो पंप थंय हाडून फिट केल्लो. तेन्ना PWD कडेन म्हाका दिसता एवरी पंप हावजा कडेन एक एडिशनल सबस्टिट्यूट पंप आसपाक जाय. प्लस इलेक्ट्रिसिटी जे लोकांक खबर ना जनरेटर तेजी कॅपॅसिटी कितें पळय ती कॅपॅसिटी म्हणजे तो बाजारान वचून मेळना. तो असो वचून गेला बाजारान तो पंप मेळना. तो पंप स्पेशली तयार करचो पडटा. आनीक इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो वॉट इज रिक्वायर्ड इज म्हणजे ताका हाय कॅपॅसिटी इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा. ती जर मातशी ड्रॉप जायत जाल्यार वी अंडरस्टँड दॅट प्रॉब्लम्स ऑफ डिपार्टमेंट. पण अल्टिमेटली हांव हे लोकांक सांगूंक शकना. लोकांक जाय उदक आनी हे उदक दिवपाची जबाबदारी आसा आमची. तेन्ना हे उदक लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी आतां हांव स्पेशली ते 20 MLD प्लांटा फाटल्यान आमी काम करता. तो जाता तितले बेगीन आमकां PWD मिनिस्टरान रिकमेंड करून दिवचो.